मनोहर पर्रीकाराच्या गोंया खातीर खूब योगदान आशिल्ल्यान ताची गोंयभर श्रद्धांजली दिवपाचें काम चालू आसात. त्या वाठारांतले भाजपाचे नेते आपल्या मतदारसंघांनी मनोहर पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिवपाचे कार्यक्रम करतात. मंगळारा दीस पेडणे तालुक्यात मांद्रे आनी पेडण्यान दोन कडेन मनोहर पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिली. मांद्र्याचो कार्यक्रम मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारकीचो राजिनामो दिवन परत पोटवेंचणुकेक भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटेन केलो. जाल्यार दुसरे वाटेन पेडण्या म्हालान गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री तशेंच आदलो मांद्र्याचो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हजेरी लायली. मांद्रे हांगा सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांक श्रद्धांजली दिवपी कार्यक्रमाक दयानंद सोपटे, हरमलचो आदलो सरपंच गडेकार, दिगंबर कोरखणकार आनी हेर मानेस्तांची उलोवपां जाली. आपले फाटल्यान सदांच ताचो आशिर्वाद आसलो. तशेंच भाजपान येवचो म्हूण आपणाक आजारी पडच्या पयलींच्यान आपयतालो अशें दयानंद सोपटे उलोवन गेलो. शीक पडच्या पयलीं 3 म्हयने एक भारतीय जनता पक्षाचो नेतो म्हाका घेवन वता रातची 11:30 पणजे हातीन. कांय गोश्टी खूब उलोवल्यो. एकच इच्छा आसली की तूं म्हाका आपले बरोबर जाय आनी ह्याच कारणा खातीर सदैव तिणें आपलो आशिर्वाद म्हाज्या माथ्यार दवरलो. जेणे करून आज ठामपणे दयानंद सोपटे वचत ते सांगू शकता विरोधात आसून सुद्धा भाई त्या मांद्रेच्या जनते खातीर कितें ना कितें गोश्टी केल्यो. जेन्ना पयलींच आपूण याद येयली त्या रात्रीची, ज्या रात्री म्हाका आपूण गेल्लो एका लिगडान घेवन गेलो पणजी 11:30 रातची 11:30. खूब कार्यकर्ते नाराज जाले, आमकां सांगनासतना तो गेलो. पण ती एक मेळ तेच्या शब्दा खातीर म्हाका वचचो पडलो. जेन्ना हॉस्पिटलांत दिल्लीक गेलो पांयां पडपाक आशिर्वाद दिलो. मी आनी मांद्रेची जनता तुज्या फाटीची सदैव आसा आनी म्हाजो आशिर्वाद प्रत्येक क्षणाक आसतलो. एक व्यक्ती, महान व्यक्ती ज्याची तुलना आम्ही खंयच करू शकना, कोणाशीच करू शकना, आज भवितव्यान भविष्यानय करू शकचे ना. ज्याने खंय तरी एक शेणाचो किडो म्हणतात त्या पद्धतीन एक वारी गेली, ह्याच्या व्यासपीठापर्यंत पावलो, व्यासपीठापर्यंत पावना तर मान सन्मान कसे करचे ही शिकवली. या गरीब जनते खातीर त्याची दूरदृष्टी जी असते उदाहरण दिवपाची गरज ना. तुमकां सगळ्यांक पुन्हा जावपाक मुश्कील आसा. फक्त गोव्यापुरतोच न्हू तर त्यांनी आपली शाख अखंड भारतान उठयली. फक्त भारतापुरतीच मर्यादित न्हू तर अखंड म्हाका दिसता सबंद जगात त्यांनी छाप उठयली. त्यांच्या कार्याक खरेच आम्ही सलाम करतात. पुन्हा एकदा त्यांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभो. त्या पक्षाचे काम त्यांनी तळमळीन आणि निश्चय केले. या पक्षाचे काम पुढे त्याच निश्चय पुढे व्हरप ही खरी तुमची आणि आमची सगळ्यांची भाई दिल्ली श्रद्धांजली असतली. आणि हांव जाणा ही शोकसभा आसा हे राजकारणाचे व्यासपीठ न्हू, ही खंयच्याय कॅन्डिडेटाची प्रचार सभा ना, ही शोकसभा आसा. पण हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता भारतीय जनता पार्टीच्या व्यासपीठार सकट सगळ्या कार्यकर्त्यांक ही भाईक जर आमी खरे श्रद्धांजली दितले जाल्यार तेंचो जो विचार आसा तो त्या वेळार आमी तेंचो विचार फुडें व्हरून तांकां फुडें व्हरून हो पक्ष मजबूत बळकट करता. तो जाणट्या पर्यंत तो आयल्या उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून फायदो जावंक ना असो एकूय मनीस आसचो ना. हे नक्की आसा. कशा तरेन गरिबांक मदत करूया. गोर गरिबांचो देवारी भाऊसाहेब म्हणटात त्याच पद्दतीन मनोहर भाई पर्रीकर म्हणटा त्याच हातूंतलो. आणि तुमकां खबर आहा काल सुद्दां बांदोडकरांच्या शेजारीच तेजे दहनक्रिया केल्ली आसा. तेजें कारण कितें आसा. आणि त्यामुळे अशा मोठ्या नेत्याचे जे गुण आसात ते आमी एक तरी गुण घेवपाचो प्रयत्न करूया. आमकां अशा तरेचो मोठो लिडर आज आमच्या भितर ना. खूब दुःख जाता. एका महिलेन सांगलें की कोंकणी भरून येवची ना, बरोबर आसा. आणि अशें दिसता म्हाका की देव
अशाच मनशाक धाडटात की तो एक अवतार पुरुष. हांव म्हणत तेका अवतार पुरुष. मनोहर भाई पर्रीकर एक अवतार पुरुष, राजकारणातलो अवतार पुरुष जावन घेवन. पेडण्यान जाल्ल्या मनोहर पर्रीकाराच्या शोक सभेक लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसलो. थंय पार्सेकार आनी हरमलचो झिल्ला वांगडी अरूण बांदकारान मनोहर पर्रीकारा बरोबरच्यो आदल्यो गजालींचेर उजवाड घालो. वॉशरूम वापरपाची म्हाका योग आयलो. हांवें म्हटलें हांव मातसो वता रे टॉयलेटान. हांव गेलो, दरवाजो बंद केलो आनी दरवाजो बंद करतकीर म्हज्या लक्षांत आयलें की सगळ्या त्या दरवाज्याच्या फळयांचो आसलो दरवाजो. त्या वेळाचो प्लायवूड बीन असो नासलो. त्या फळयांचेर एक कागद फिजिक्सीच्या सगळ्या फॉर्म्युलाचो चिकटायल्लो आसलो. केमिस्ट्रीची महत्वाची रिएक्शन्स आसली, ट्रिग्नोमेट्री आसली. म्हणजे थंय सुद्दां जी 5 मिनटां बसतलो त्या 5 मिनटांत शिकलेल्यो ज्यो गोश्टी आसात ह्यो सारक्यो रिवायज जावच्यो ही कल्पना कोणाक सुतात अशें म्हाका दिसना. सामान्य मनशाकय सुचूच शकना. असामान्य ज्यो व्यक्ती असतात तेच ह्या गोष्टीचो विचार करू शकतात. आणि म्हणून राज्याचो निधी जो आसा तो राज्याच्या विकासाक वापरप, इन्फ्रास्ट्रक्चराक प्रायोरिटी दिवंक जाय. हे प्राकर्षान विषय फुडें व्हरणारे हे मनोहरबाब पर्रीकार हे पहिले मुख्यमंत्री आसताले. सगळ्या प्रकारचो इन्फ्रास्ट्रक्चर भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या वेळार हे आसले. भाऊसाहेब बांदोडकर एकदम त्या वेळार नवीन असले, नव्यान सरकार फॉर्म जाल्ले आणि त्यामुळे प्राथमिक शाळा शिक्षणाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक ताणें मागता थंय प्राधान्य दिल्लें. म्हाका भावलेलो आमचो मनोहर भाई 1989 सरान आमकां इस्कॉलान सांगलेलें की 8 वरांचेर 120 गाडी जुन्या इमारतीच्या फाटल्यान येतली. आमी 1-2 कार्यकर्ते थंय उबे रावले आनी ती गाडी 120 गाडयेन झेन गाडी इस्कॉला फाटल्यान येयली. त्या गाडयेन 3 व्यक्ती आसले. 3 व्यक्तींक आमी वळखनासले. आमी ते गाडयेन बसले, सरांच्या घरा कडेन गेले आनी तेन्ना थंय आमकां वळख करून दिली ही व्यक्ती स्वताक गाडी चलयताली ही मनोहर पर्रीकर. त्या व्यक्ती बद्दल काही आमकां खबर नासली. 1-2-3-5 मिनटां आमी सरांच्या घरा कडेन थांबले आनी आमी घेवन केरी गेले. भारतीय जनता पक्षाचे कमळ आनी कमळा बद्दल आदर प्रेम ह्यो त्या रातीक आमकां लक्षांत येयलो. सुरवातीचे कमळ आमकां मनोहर भाईन काडून दाखयले आनी आयज पर्यंत कमळ ते आमी रंगत येयल्ले आसा. अशा कमळाचे भारतीय जनता पक्षाचे आधारस्तंभ आयज आमच्या मदीं ना. त्याची कीर्ती, त्याच्या बद्दल माया, आपुलकी आमी काल सगळ्यांनी प्रत्यक्ष दोळ्यांनी पळयलेली आसा. अशा व्यक्ती आमच्या पासून खूब लांब गेली.